आज तावन 100 वर्सां उपरांत 2120 आनी 4 भोवशा आमी कोणी आसचे ना. कश्ट काडून बांदिल्ल्या घरांत दुसरो कोणी एकलो अपरिचित व्यक्ती आसतलो. आमचें मन दवरलें सक्कड कोणाचेंगी जावंक पावतलें. लेक घालून EMI मुखांतर कान गेल्लें कार खंयच्यागी गुजिरीक वचून माती खावन मातयेंत एक जातलें. वर्साक एक पावटी फुलां घालच्या आमच्या तस्विरेक क्रमेन वाळय खातली. एक पावटी जिवीत पावस करून पळयल्यार घरचे बायल्या संगतीक तकलेहून करून जियोन सावन तशें दिसता. तें नीज जावन सत. आज ह्या वेळाक जियोंक जाय. लांब स्वास सोडून सवकास आमी हाळू जावंक जाय.